म्हादयच्या प्रश्नांक आतां ओतो आयला। केंद्रान कर्नाटकाक दिल्ले पत्र फाटीं घेतलें ना जाल्यार हिंसक भुमिका घेतले अशी शिटकावणी प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवान दिल्या। ख्रिसमस आनी नव्या वर्साच्या निमतान गोंयां येवपा आशिल्ल्या पर्यटकांनी विचार करचो अशें म्हणटनाच गोंय मुक्ती दिसाय बोवाळ घालतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। दुसरे वटेन मुख्यमंत्री सांगता केंद्रीय मंत्र्या कडेन आपलें उलोवप चालूच आसा। म्हादयच्या विशयाचेर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरा वांगडा आपले उलोवप जाला। हाचेर बेगीनच उपाय काडपाचें आश्वासन ताणें आपणाक दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या नादी सांगलेलें। पूण प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण आयकून घेवपाकच तयार ना। कशे परिस्थितीत तांकां पत्र फाटीं घेतलेलें जाय, पूण केन्ना त्याची डेडलायन मात तेंच्यांनी दिवंक ना। आनी आयज जर आमकां अशें लक्षांत येता की म्हादय सुद्दां चेर कब्जो हो कर्नाटकान केल्लो आसा, म्हणजे गोंयच्या सगळ्या स्तराचेर कोणे ना कोणे कब्जो केल्लो आसा। आमी खरेंच म्हणूं शकता का कितें आमचें स्वातंत्र्य आमकां गोंयकारांक मेळ्ळां म्हणून? हें उतर 19 तारखेक आमच्या मुख्यमंत्र्यान दिवचें पडटलें गोंयकारांक। जर आमचो मुख्यमंत्री 19 तारखेक गोंयकारांक उतर दिवपाक फेल जाता जाल्यार गोंयकार येवन ताका जाप विचारतले 19 तारखेक। आनी सरकारान एक लक्षांत घेवंक जाय, 19 डिसेंबर लागीं पावला, 25 डिसेंबर लागीं पावला आनी 31 डिसेंबरूय लागीं पावला। आनी हांव ट्युरिस्टांक खास करून सांगता, गोंयान येवच्या पयलीं 31 तारखेक आनी 25 डिसेंबराक येवच्या पयलीं विचार करचो। बिकॉज आमी पयलींच सांगिल्लें वी आर गोईंग वायलंट ऑन म्हादय आनी आमी वायलंट वतले जर आमचो हो मुद्दो तुमी सोडेना इमिजिएटली। आमी आनी कोणाक टायम दिना, 10 दिसाचो टायम, 15 दिसाचो टायम, 25 तारीख पर्यंत टायम ना, आमी टायम दिना। आमी म्हणटा इमिजिएटली रिवोक करा, आमकां उत्तर दिया, नाल्यार फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस। So we are giving a call on the 58th Liberation Day of Goa to liberate our river Madai from the clutches of Karnataka state. Conference, I give a call to all the people of Goa, all the colleges, students, youth, NGOs, everybody, cutting across party lines, cutting across everything, to be united on this issue and make it a big andolan and support this movement to save Madai and save Goa. हो निकाल गोंयचे वटेनच लागतलो। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरान हो विशय जाग्यार घालपाचें आश्वासन दिलां अशें मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांच्या प्रस्नांक जाप दितना सांगलें। म्हादय विशींची सगळीं कागदपत्रां परतून एक फावट केंद्राक धाडची पडटली अशें ताचें म्हणणें। हांव प्रकाश जावडेकरा कडेन कालूय परत उलयला, तुमचे 15 दीस जे जाले हेजेर निर्णय आनी आमी फॅक्ट सगळो आमी विजीट केल्ली तेन्ना आनी आतांचो फॅक्ट सगळो घालून परत रिमायंडर लेटर काल धाडला। काल हांव पर्सनल उलयलां, इज आउट ऑफ कंट्री, स्पेन आशिल्लो, कालूच पावला। आज एकदा आपूण परत एकदा डिपार्टमेंटान रिव्यू घेवन जाता तितके बेगीन तुमकां निर्णय दिता। आमकां खात्री आसा ताजेर पूर्णता पॉझिटिव्ह निर्णय जो आसा तो गोंयच्याच बाजून येतलो हाची म्हाका खात्री आसा। आमची सरळ डिमांड आसा ते रेटल विथड्रॉ कर, अदरवायज ते अबेन्स दवर, हीच आमची डिमांड आसा अजुनूय। म्हणजे मी एंड अलॉंग वीथ माय ऑल द मिनिस्टर्स स्टिक टू टॅट ओनली। हय, आमी तेंय बी बरयलां, म्हणजे मिनिस्टर सांगता तशें हाज्या फुडें तांकां कसलेच क्लियरन्सीस जे आसा पळय न्ही ही दिवं नाका, आनी दिवपाचें आसत जाल्यार तांच्यांनी पर्सनली इन्स्पेक्शन करचें, आमकां विश्वासान घेवचें आनी ताच्या उपरांतूच दिवचें। परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।